नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक आतां पावस इतलो वाडला आनीक काल मडगांवां एक घर पडलें आनीक दोंगर कोसळून ते माती येवन 4 फ्लॅट येयले. आज आनी एक घर कोसळ्ळें आनी तें घर कोसळटकीर तातूंत भितर एक दिल्लो एक 18 वर्साचो तरणाटो मेलो. त्या वयच्यान आमचे दामोदर कॉलेजी कडेन सगळी दामोदर कॉलेजीच उदका सकयल गेल्ली आसा. आनी अशें जर पळयल्यार दिसता की हे मडगांवाक सारकें प्लॅनिंग नाशिल्ल्यान हें जाता काय कितें काय जे आमच्यो ह्यो आसात समस्या आसात ताजेर सारको उपाय जाता काय ना असो सद्याक मडगांवकाराक प्रश्न पडीत आसा. आनीक ह्या हाजेर आमी आमचे कडेन उलोवपाक चर्चा करपाक आयल्यात ते सावय बाब कुतीन. सावय, तुका हांगा आपोवपाचें कारण म्हणजे तूं पयलीं आमचो नगरसेवक नगराध्यक्ष आनी दुसरें म्हणटा तूं इंजिनियरूय बी. सो एक जर हे सगळें पळयलें आतां उदक भरपाचें तें म्हणटलें तर पावस चड पडला म्हूण उदक भरता हें जरी खरें असलें तरी ज्या तरेन मडगांवां प्लॅनिंग जाल्लो आसा तो सारको आसा काय म्हण. कारण विजय सदांच म्हणटा मडगांव इज क्रम्लिंग म्हणटा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांवें इंजिनियर जाल्ल्या नात्यान सांगपाक गरज ना. एक लेमॅन सुद्दां सांगतलो की प्लॅनिंग तर मडगांवांत नाच. जें प्लॅनिंग चलता थ्रू SCPD फक्त झोन चेंज करपाचें. खंयचो एग्रीकल्चर आसा तो कमर्शियल करपाचो, रेजिडेंशियल करपाचो, सेटलमेंट करपाचो, हें इतल्याच पुरती प्लॅनिंग आसा. मास्टर प्लॅन म्हण केलें दोनदां. पयले फावटी 2009 CDP म्हण हाडलो आनी त्या CDP करपाक 40 lakhs फारीक केले. 40 lakhs. आनी जेन्ना आमचे म्युनिसिपालिटी मुखार आनी आमकां तेन्ना मागूं ना की आमकां CDP करचो म्हण, पूण खंयच्यान तरी करून आमकां एप्रुवला खातीर धाडलो म्युनिसिपालिटी. आनी ते इल्लेशें नॉलेज आसले कारणान हांवें तो प्लॅन पळयलो तेन्ना हांव मातशें हैरान जालो कित्याक जायते भाशेन एनोमलीज आशिल्ले. सो हांवें इन्सिस्ट केलें की आमी पब्लीक व्ह्युइंगा दवरचो म्हण आनी पब्लीक व्ह्युइंगा दवरलो हॉला भितर. आनी भरपूर बोवाळ जालो. आमी पॉयंट आवट केलें कितें कितें रॉंग आसा तें आनी रेजोल्युशन घेतलें आनी GSUDा परतून धाडलो हो प्लॅन 40 lakhsचो आनी रेक्टिफाय करून धाडचो म्हण. तो आज पासून येवना. आतां मास्टर प्लॅन म्हण आयला. आतां हो मास्टर प्लॅन हाजेर ऑलरेडी 65 lakhs मोडले म्हळ्यार 1,05,00,000 आज पासून प्लॅनिंग फॉर मडगांव. आतां ह्या 10 वर्सां भितर इतली 1 crore म्हणल्यार एक प्लॅन करपा खातीर. पण प्लॅनिंग एक्झिक्युशन केन्ना जातलें? प्लॅनूच ना अजून. तो 40 lakhs प्लॅन खंय पावलो तो कोणाक खबर ना. आनी हो मास्टर प्लॅन 65 lakhs मोल्ड उपरांत कोणाक खबर ना तो प्लॅन कितें आसता. आमी डिमांड करतात पब्लीक हें दिया म्हण, व्ह्युइंग दिया म्हण, प्रेजेंटेशन दिया म्हण. आज पासून दिना. GSUDा विचार जाल्यार GSUDा सांगता आमी म्युनिसिपालिटी सांगला तुमी वेबसायटीर घालचें आनी पब्लीक करचें म्हण. म्युनिसिपालिटी तांकां बरयता. म्हाका RTI आसा, हांव बेस्ट उलयना. वेन एवर आय स्पीक वीथ प्रॉपर डॉक्युमेंट्स. म्युनिसिपालिटी उलट GSUDा बरयता की प्लॅन तुमी केला सो तुमी डिस्प्ले करप. आतां हें सगळें जालें तूं प्लॅनिंगाचें जालें पण आज सद्याक जें उदक भरता इज इट अ मिस्टेक? ही कोणाची मिस्टेक? आय हॅव नॉट कंप्लिटेड. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से प्लॅनिंग जें करपाक लागता मडगांव तें फक्त आपणा खंय तरी स्वार्थ आसता. खंय तरी झोन चेंज करपा इतल्या पुरती. आतां जेन्ना तूं झोन चेंज करता, जेन्ना तूं लो लायंग एरिया कॅचमेंट एरियाज आहा ती फिलिंगां दिता फॉर हें कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी आनी कितें जाल्यार नॅचरली तुका आतां आमी इमॅजिनूय करपाक शकना की पावस हेज्या कमी जातलो म्हण. जे भशेन आमी एफॉरेस्टेशन जाता, जे हें आय मीन कतल जाता झाडांची हें बी सगळें जाल्यार पावस क्लायमेट चेंज तें नक्कीच आसा. हेज्या सुबेजूय पावस पडटलो. सो पावस सुबेज पड म्हण आतां मारपा जायना ना. पावस सुबेज पडलो न्ही तेका लागून भरला. पूण हें भरला तुमकां फोरसायट आसपा जाय. जेन्ना तुमकां खबर आसा तुमी एक झोन कन्वर्ट करपाक दिता जाल्यार ताजो जो हें आसा तो फ्लो आसा उदकाचो तो खंय वयतलो. कित्याक आज सगळे कडेन इवन चोय तुज्या ओन कंपाउंडाक कॉम्प्लेक्सा भितर तूं पेवर्स घालता. सो पर्क्युलेशन वचना. सो डायरेक्टली गटरां वयता. सो त्या गटराचेर लोड येता तो काडटा व्हडल्या गटरां वयता. सो हे भाशेन पर्क्युलेशन जायनासतना डायरेक्टली खंय तरी लो लायंग आहा थिंगा भरपा लागता. स्टेशन रोड पळय आतां स्टेशन रोड कितली वर्सां जाली सदांच पडटा. हें कित्या खातीर? एक तो हें आसा कलवट आसा नियर ESI हॉस्पिटल. त्या कलवटा आड अशें सगळे भाशेन पायप्स आसा उदकाचे म्हणनाका हेजे म्हणा केबल्स आसा सगळें. तो हें जायना रिकन्स्ट्रक्शन जायना सो दॅट तो बॉक्स कलवट व्हडलो करपाक. त्याच फाटी ESI फाटल्यान 2 नाला जाता. एक नाला आहा थिंग पॅरलल 2 नाला जाता. फ्रॉड म्हळ्यार कोणा तरी तें कन्वर्शन करपाक जाय आशिल्लें तें आमी मुखार हाडलें. तेवूय CMन कांयच एक्शन घेवन हलर गोंयकार म्हण त्या प्रोग्रामाचेर सुद्दां हाडलें. सो आमी सांगपाक सोदता की जें प्लॅनिंग आसा तें लॉंग टर्म प्लॅनिंग ना आनी कसलोच थॉट ना. एज फार एज फ्लडिंग हें आसा खंयच्या एरियाचेर चड उदकाचो लोड येता
खंयचे भाशेन हें करपाचें ड्रेनेज सिस्टम करपाचें हें कांयच ना खंयच ना. काल जे आमच्या माल्ल्याक जे वणत कोसळून म्हणजे स्विमींग होल कोसळून 2-4 फ्लॅट हे जाल्यात आनी देवाचे हे बरें म्हणटा ती मातसो लेट जालो. आजचे भशेन जर 5:30 बी जाल्ले जाल्यार थंय एक दोग जाण एकलो तरी येत आशिल्लो. गॅरंटी अशें फकत तो मातशें लेट जालें आनी ताका लागून तितले मात लोक उटिल्ले ताका लागून वाचले. पूण एक हातूंत भितर एक माल्ल्यांतली जर गजाल जाली माल्ल्यांतली गजालीक 1 वर्स पयलीं ताणें म्युनिसिपालिटीकय अलर्ट केल्ले डिझास्टर मॅनेजमेंट सेलाकय अलर्ट केल्ले आनी हे कोसळपाचें आसा म्हण ताणें हें केल्लें. तशीच तुगेली आतां नावेली पयर एक जाल्या पळय ते वणत कोसळून ते घराचेर पडली ती. सो तेन्नाय बी ऑथॉरिटीज आसा तांकां अलर्ट केल्ले. पूण माल्ल्यांतल्या हातूंत भितर अशें हें कळटा की ताका सांगलें खंय तो कन्सर्न म्युनिसिपल इंजिनियर आहा तो लिवेर आसा सो आमचे कडेन करपाक कांय ना. सो इतले लोक इतले म्हणजे इतले कॅज्युअली घेतात हे सगळे. एक म्हणल्यार पळय कित्याक आतां जेन्ना तूं कन्वर्शन दिता आनी एप्रुवल दिता एक हिली एरिया एक्चुअली ग्रेडियंट सगळें आसता ऑन पेपर सगळे भाशेन तुवें प्लॅन दिवपाक पडटा. कशे भाशेन तुगे कॉन्टर्स आसा कशे भाशेन स्लोप आहा ओमकी स्लोप आसा जाल्यार तुका परमिशन मेळना. पण हांगा कितें तरी जाता कित्याक तुगे कॉन्टूर प्लॅन तूं कसो दिता त्या प्रमाणे तुका एप्रुवल मेळटा. ओके मेळ्ळें दिलें जाल्यार तूं तो रिटेनिंग वॉल जो बांदता तुका पयलीं सदां हें करपा जाय चिंतपा जाय की तो रिटेनिंग वॉल इट हॅज टू सपोर्ट ह्यूज हिल. आतां ड्राय आसता तेन्ना प्रॉब्लम ना. जेन्ना सॅच्युरेट जाता उदक भरतात भितर सगळी माती लूज जाता आनी तितलो चड प्रेशर येता त्या वॉलाचेर आनी तूं फक्त कॉन्क्रिटान वा चिरयान सपोज ते रिटेनिंग दोंगर आडोवपाक सोदता जाल्यार तूं खंय तरी तुगेलें प्लॅनिंग हें सारकें ना. सो त्या टायमार आमचे जे ऑथॉरिटीज आहा कंप्लिशन सर्टिफिकेट वा हें कितें दिता तेन्ना हें चॅक करपाक ते RCC वॉल आहा काय म्हण आनी तो डिजायन सारको आहा काय म्हण. आज तुका सांग एक सामकें एक हें येयलें तेजें सांग तुका इवन सोंसड्याचो आतां रिटेनिंग वॉल हायकोर्टान हें दिल्लें टायम लायन दिल्लो की हो रिटेनिंग वॉल आहा तो बांदतलो म्हण लास्ट इयर. आज पासून तो स्टार्ट जायना. कित्याक जायना कित्याक ताणी जो प्लॅन केल्लो आनी जो एस्टिमेट केल्लो तो थिंग फिटूच जायना. 6-7 मिटर सुमार हायट आसता ताका आनी ते तो जो डिजायन जाला दिल्लो आहा त्या डिजायना प्रमाणे ते केन्नाच कोलॅप्स जावपाक शकता. इतलें म्हणजे इतलें फालतू प्लॅनिंग हे भाशेन जाता प्रॉपर थॉट नासतना. कित्याक लागून कळना काय लेथार्जी ना एज पर एज सोंसडो जो कन्सर्न आसा तो हांव सांगता तो शॉर्टकट जाय आशिल्लो तांकां. ताणें टेंडर सुद्दां कशें केल्लें स्प्लीट करून अर्द करून कित्याक ओमको 1 crore क्रॉस जालें जाल्यार मागीर तांकां ई टेंडर करपा पडटालें. सो हें शॉर्टकट करपा खातीर आनी कोर्टाचो जो फायदो मेळ्ळो तांकां हायकोर्टाचो बेगीन जावपा जाय सो तेमी तो लाटलो. पूण आज तेंगेले ते ही परिस्थिती जाल्या. आज जो एस्टिमेट जाल्लो आहा तो फ्रेश डिजायन केलो जाल्यार डबल क्रॉस जाता. आनी जे आतां आमी जेन्ना हे हिल्स उलयता हें मारलें जालें सपना हें आसा हांगा फाटल्यान आमच्या आदर्शा फाटल्यान हय आदर्शा फाटल्यान समजा ते सपना कितलीशीं आसा आमचे ऑन हिल सायड्स ती आनी तुका ते सकयल रावन जेन्ना तूं हिला पळयता आनी त्या वॉला पळयता तुका दिसता ते तुजेर येताच म्हण सकयल पडून. आनी जेन्ना आतां इतले डिफॉरेस्टेशन जाता झाड कापतात जेन्ना तुका सॉयल वीक जाता आनी ते आज नाल्यार आनी एक पळयलें की आतांच पावस सुरू जाला आनी पावस सुरू जातना जर अशें जालें जाल्यार आनीक एक जर हो जर आनीक 15-20 दिसांनी आनीक जर मोठो पावस पडल्यार कितें जावपाक शकता. तेच कित्याक आतां हें जमीन ओली जायत आसता लूज जायत आहा तुजी आनी तो प्रेशराचेर तुगेलें तें कॉलॅप्स जायत रावता. पूण आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंट जे सेल आहा तेय सारकें ना. डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा ऑन पेपर बट तेंकडे कितें सुमार टुल्स आहा इक्विपमेंट्स आहा वा नॉलेज आय मीन सपोज एक कितें जालें जाल्यार तेंचे कडेन ते भाशेन आसा 25 लोक आहा म्हणटा ते लेबराक दिता ते 25 लोक केन्ना तेंचे कडेन टुल्स सुद्दां आसना. पूण ऑन हेजेर पेपराचेर म्युनिसिपालिटीन दिल्या 25 वर्कर ते फायर स्टेशनाचे आसता. आतां पयर हांगा तूं सांगतालो ते आमचे बाय विमलाच्या हय तागेले हेजेर पडलें लेबरूच ना 4-5 लेबर धाडला आनी ते काडटात सामकें सांगपा म्हणल्यार 20 कायले सुद्दां तेमी काडूना माती. आनी नेक्स्ट डे तांकां प्रॉमीस केला 9 वरांचे येता म्हण कांयच ना एकूय ना. लास्ट आमी सांजचे आमी JCB हाडून ते लेवल केले. नेक्स्ट डे आमी वर्कर हाडून उरलें तें काम केलां. त्या टायमार आमी येयले म्हणटरी मागीर ते येवपा लागले म्हणून. पूण डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे कडेन JCB ना ते मागीर फोन मारतात अरे मातशें JCB हिंग धाड थंय धाड अशें समजला. आनी इट इज नॉट ओन्ली JCB देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दॅट यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड टू डिझास्टर म्हणटा. डिझास्टर इज नॉट एक्झॅक्टली. सो यू हॅव टू बी वेल दिस इक्विप्ड टू हँडल एनी सिट्युएशन in the event of disaster.
तूं आतां हाजें म्हणटालो पळय विमल शिरोडकराचे घराचे केस आशिल्ले सो तुमी म्हणटा तुमी स्वता फुडें जावन ते घर तागेले बांदून दिता किंवा सारकें करता अशें सर फुडें कितें जाता तें जालें कितें आतां पळय सगळ्यांक खबर आसा आख्खें गोंयभर इवन जे आमचे गोंयचे भायर लोक आसा तांकां सगळ्यांक खबर आहा विमल म्हणटा कोण म्हणटा इज मोस्ट पॉप्युलर आनी ते सिन्सियरिटी तांकां सगळ्यांक खबर आसा आनी जेन्ना ताजें आमी घर पळयलें हांव स्वता शॉक जाला तो म्हजो व्हड न्ही हरशीं ताजें घर फक्त बोडी अश्यो आनी पोल्स बेश्टे खुटे मेड्यो समजला आनी हायट सुद्दां 1.5-2 मिटर समज तकली लागपा सारकी फ्लोर आसा स्लोपींग मातयेचो 1-2-4 कडेन अशे टायल्स आसा आनी चुट्टांचे आनी चुट्टां वयल्यान प्लास्टीक सो इवन बारीकसो खांदो देखून पडलो जाल्यार तें घर मारपा सारकें समजलें इतली परिस्थितीन ते रावताले आनी तें पळोवन आमकां सामकें हें जालें आनी आमी एक डिसायड केलें की इवन आमचे जायते शिरवाड्यान लोक मुखार सरले म्हाका आपयले ताणें आनी आमी कितें करप ताका हेल्प करया म्हण सो आमी तेजो पर्सनल अकावंट आमी शेअर केलो सगळ्यांक आनी ताकाच धाड म्हण कित्याक आमी आमच्या आंगार कित्याक घेवना कित्याक फाल्यां मागीर आमचे आरोप नाका सो आमी ताजोच नंबर शेअर करून सामकें ऑल ओवर द वर्ल्ड म्हळ्यार आतां आनी प्लस इन गोवा ऑल्सो लोकांनी ताका फंडींग केलें आनी आमी काम सुरवात केलें कित्याक हें कांयच करना आज जेन्ना काल आमी काम सुरवात केलें आज फॅब्रिकेशन करून ताका सगळे शीट्स बी घालपा आशिल्ले शीट्स बी सगळे हाडून घातले थिंगा पोल्स सगळे हाडून घातले आनी आज फॅब्रिकेटर बी येयलो काम करप सगळ्यांनी कितें काय म्हळ्यार मामलेदार आनी तलाटी आनी सगळे आयले आनी सांगता काम बंद करा म्हण जो फॅब्रिकेटर येयलो ताका धमकी दिता तुजें मशीन व्हरताले आमी कित्याक PWD करता म्हणटा ते अरे पब्लीक फंडींग करून आमी जेन्ना ताका हें करून दिता जाल्यार तुमी कितें आडखळ हाडटा ताजे तितलें बांदून तेगेलें जायना तेगेलें कबड मोडून पडला बेड्स आहा ते सगळे क्रॅश जाल्ले ते हेजेर युटेन्सिल्स आहा ते पेडे जाला TV सुद्दां म्हाका सुद्दां पेडे जाला कित्याक उदक पडलें आसतलें तेतून हें सगळें तेगे सामान आहा न्ही सो तो जो फंड आहा तो त्या कामाक पूण तेका युटिलायज करून दिवं न्ही जो डिजास्टराचेर तुमकां कितें मॅक्सिमम सँक्शन करपाक शकता आनी आमकां खबर आहा तुमकांय खबर आसा डिजास्टर जो फंड सँक्शन जाता तो कितले काळान येता तो सगळ्यांक खबर आहा ते सँक्शन जावन येता म्हणल्यार सो जेन्ना आतां लोक मुखार सरले आहा जाल्यार तुमकां हें कित्याक लागता कित्याक आडखळ हाडपाक सोदता तुमी आज कारण कितें दिलां कारण तेंच न्ही पॉलिटिक्स बेसिकली तांकां दिसलें कितें आमकां क्रेडीट मेळटा म्हण हांगा क्रेडीट ना ह्या लोक मुखार सरल्या कित्याक ताजे सिन्सियरिटी काडना लागून आनी इतली हें सामको ओवरवेलमींग रिस्पॉन्स की म्हाकाय खंय तरी दिसता की तेगे डेडिकेशन सिन्सियरिटी एट वर्क हॅज पेड हर टुडे हांव जेन्ना तेजे कडेन डिस्कशन करतालो होमगार्ड आतां केन्ना तुमकां चान्स पडलो जाल्यार होमगार्डाची एक स्पेशल स्टोरी करा कित्याक तांकां बाबड्या रिटायर जाले उपरांत तें कांयच ना ते वाऱ्यार ते सांगता म्हाका आपणाक 12,000 लास्ट पगार मेळटालो म्हणटा 12,000 आतां हालीं रिटायर जाले ते कांय वर्सां पयलीं आनी लास्ट पगार आपणाक गेलो 12,000 म्हळ्यार 12,000 कशें सुमार जगपाक शकता आतां होमगार्डाक कितले पयट मेळटा तें खबर ना बट इमॅजिन आनी जेन्ना तूं रिटायर जाता तुका हेंच ना पेन्शन ना कांय ना इवन ते म्हणटा तशें करून प्रोविडंट फंड आहा तें सुद्दां ताका आजून मेळना आतां सो ही प्लायट आसा होमगार्डाची आनी हें जें इतलें सिन्सियर काम केल्लें आहा ताका हातूंतल्यान वचप आतां ते आतां दुसऱ्या घरान रावता आनी कोणाल्या घरान रावता तेगेल्या फ्रेंडाच्या कितले तेमटेणें दुसऱ्या घरान रावपाचें सो त्या कारणान लागून आमी पावसा सुद्दां आमचे वर्कर आहा ते काम करताले पावसा सुद्दां सो दॅट जाता तितले बेगीन हें जावचें म्हण आनी आमी शेड कित्याक पयलीं हें केलें कित्याक शेड घातलें जाल्यार सगळें काम करूं मेळटा सो हे आयडियान आमी पयलीं शेड घातल्या म्हळ्यार सो दॅट पत्री घालून सो दॅट मागीर मुखार सकयल काम तेगे फ्लोरींग आहा तें करूं मेळटालें आनी तुमी आतां पुलीस आनी हें हाडटा सांगपा म्हळ्यार म्हाका आजून पासून कळना खंयचे हाजेर खंयचे कायद्यार तुमी एक प्रायवेट प्रॉपर्टी सांगपाक शकता ना तुमी करनाका आमी करता म्हणून खंयच्या कायद्याचेर हें म्हाका समजना आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान मडगांवचे आमदाराक हांव एक्चुअली हांव एवॉयड करपाक सोदता सद्दां पूण केन्ना जेन्ना जाड येता तेन्ना उलोवपा पडटा ताका गव्हर्मेंट मेशनरी ती म्युन्सिपालिटी जावं कलेक्टर म्हणा पुलीस म्हणा सगळ्यांक मॅनिप्युलेट करपाक फ्रिडम दिल्लो आसा गोंयच्या सरकारान आनी हे भाशेन मॅनिप्युलेट करून तो आपले आहा तें सादोवपाक सोदता हाणें जेन्ना हे आमचे विमल रिटायर जाताले तेन्ना ताणें हें केल्लें की आपल्याक कमीत कमी एक घर मातशें कोणा कडल्यान घेवन येयात म्हणून सारकें आनीक त्या वेळार म्हणजे ना आमी तुका घर दिवपाक अशी तरेची भुमिका म्युन्सिपालिटीन किंवा बाकीच्यांनी घेतिल्ली सो इतले तुमी ताजो सत्कार केलो हें केलो पूण ताका घर सद्या सत्कार दिले मेडल दिले आनी ते सगळ्यांक चेपडे आंदोलन पडले तेका बाबडे खबर आसपाना ते मेडल खंय आसा ते म्हणटा एक भास पूण तेगेलें घर पळयलें जाल्यार हांव सामको हें जालो सॅड जालो सारको सांगपा फुडें
कित्याक हे परिस्थितीन रावताले. आतां मडगांवचो आमदार म्हाका दिसता कमीच कमी हे 30 वर्सांचो आसा, 50 ते 70 फावटी तो गेला आसतलो कॅम्पेनिंगाक, म्युन्सिपालिटी जावं पार्लमेंट म्हणनाका, असेंब्ली म्हणनाका, ओर आनी कसले का त्या घरान तेन्ना ही स्थिती पळोवना ताणी ताच्या घराची. सो एटलिस्ट त्या नदरेन तुमी ताका कितें तरी आदार करपाक जाय आशिल्लो न्ही. आनी आज मेन म्हणल्यार कितें, जेन्ना इवन लँड ओनर जो प्रॉपर्टी ओनर आहा ते, कित्याक ते ताजी प्रॉपर्टी न्हू ती, आनी कोण भाटकार आसा ताका, तो फुडें आला म्हणल्यार तो एग्री जाला ते बांदून दिवया म्हण. आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट तुमी आडकड हाडटा. तुमी सांगपाक शकता एक प्रायवेट ओनराक ना तूं बांदनाका आमी बांदता म्हणून, हें खंयच्या कायद्यान बसता. सो मडगांव म्हणटा तें सद्याक आतां पॉलिटिक्साक लागून काबार जाता अशें दिसता तुका? ऑफकोर्स पॉलिटिक्सा लागून मडगांव काबार जाला. तुगे रोड्स आसा पळय आतां हे जे रोड्स आहा वीथ आहा ते स्टेशन रोड म्हणनाका, सगळे रोड फुटपाथ म्हणना, फुटपाथ आहा मडगांव एक पूण फुटपाथ आसा सारकी, सगळी एनकरेजमेंट. आनी तो म्हणटा की आपण बारीक लोकांक पोटार आडयपाक कोच, म्हळ्यार बारीक लोक तूं तेंक बरें करून खंय घाल न्ही, बरें एक प्रोजेक्ट घाल. सामकें ग्लॅरिंग हें म्हणटा आमगे आझाद नगरी, सामकें थंय लोक रावपाक शकतात काय म्हणटा असली अशी परिस्थिती आहा. एक्झॅक्टली. तांकां आतां पर्मनंट रिहॅबिलिटेशन आमी प्रपोजल सुद्दां मांडिल्लो, कित्याक आतां टेम्पररी म्हण आहा हरशीं, आज पासून ते टेम्पररी आहा, तांकां पर्मनंट रिहॅबिलिटेशन करचें म्हण आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. इवन मुकुल रॉय जो रेल्वे मिनिस्टर आशिल्लो ताका सुद्दां आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. आनी हो एवरी इलेक्शनाक तांकां प्रॉमीस करता की आपण हें करता म्हणटा. सो असलें, पण पर्मनंट रिहॅबिलिटेशन जायना. सावी आतां पावसाचेच हें आयल्या म्हण जाता की मडगांवाक कितल्योश्योच बिल्डिंग्यो ज्यो अनसेफ बिल्डिंग्स म्हण हे डिक्लेअर केल्ले आसात. आनी फाटी ते आमचे हाजे कडली पिपापेडा कडलीची बिल्डींग आशिल्ली ती कोसळ्ळी, एकली बायल इंजर्ड जाली. सो ह्या हाजेरी हें कांयच जायना. पळय तूं डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स म्हणनाका वा मडगांवचें मार्केट म्हणनाका. मडगांवच मार्केटा उज लागता तेन्ना फायर हायड्रंट्स आनी टँकाच उगडास येता. आनी जेन्ना कितें कोसळटा तेन्ना डिलॅपिलेटेड बिल्डींग डॅमोलिश करचें म्हण तें हें जाता. ही स्टोरी, ही सायकल आहा ती चालूच आसा. आतां बँक ऑफ बरोडा सकयल जेन्ना तें कॉन्क्रीट पडलें गाडयेचेर बी व्हडलें बोवाळ जालां. हें बी केल्लें पयलें तें बांदून गेल्लें, बॅरिकेड केल्लें. आज कितें सगळें ओपन आहा. सो आनीकूय पडपा रावलें अशें. सो ते भाशेन आतां एक अनसेफ बिल्डींग म्हण डिक्लेअर केल्ली आहा ब्लू पोला ऑपोजीट. लोकांक भायर काडले आहा, लोक भायर सरले आहा, आनी तुमी काडटा आनी थिंगा हें दिता, परमिशन दिता फॉर ट्रेड लायसन्स. आनी हय, आनी स्वता मडगांवचो आमदार वचोन थिंगा इनॉग्रेशन करता. म्हळ्यार पळय, म्हळ्यार हें जितलें हायटान आसा तुका खबर आसा तें ऑलरेडी अनसेफ बिल्डींग म्हण, आनी तूंच वचोन तें इनॉग्रेट करता. आनी आज पासून आतां कलेक्टरान ऑर्डर दिल्लें आहा तें हें करचें म्हण, डेमोलिश करचें म्हण. 1 वर्स जालें आतां, पूण डेमोलिश जायना, पूण बिजनस चालू आसा. फाल्यां सपोज एक कितें स्लॅब कोण कित्याक वयर दिश्टी पडटा सामका पडटा तेन्ना कोणाचेर पडलो, कोण कस्टमराचेर, मागीर कोण जबाबदार घेतलो? सावयो, एक तेंपार तुयी नगराध्यक्ष आशिल्लो. रायट. मडगांवचे प्रॉब्लेम आजचे न्ही, हे प्रॉब्लेम सामके कितले तरी तेंपाचे आसा, सोलसोडो जावं बाकीचे जावं. तर तुका दिसना तूं किंवा बाकीचे जे नगरसेवक आहात तेय आतां ह्या मडगांव क्रंबल जावपाक जबाबदार दिसना तुका? जबाबदार म्हळ्यार कितें आहा, जेन्ना इवन कावन्सिलर कितें करपा सोदता एज चेअरपर्सन सुद्दां तेका तें नाका, ताका दिसता ताका खंय तरी इनसेक्युरिटी जाता की तो चेअरपर्सन वो तो म्हणल्यार कोणा म्हणटा मडगांवच्या आमदाराक नांव काडपाक हेंच ना. आतां पळय हें म्हणना तुगेलो सोंसडो आमी लास्ट टायम कोमॅक्स हाडलो. तूं आसतना कोमॅक्स तूं चेअरपर्सन आसता सारकें. कोमॅक्स हाडलो, कोमॅक्सान सेटअपूय सुद्दां केलें. ताणें ट्रिटमेंट करून तो रोड लेवला परस सकयल पावल्ले, पूण तांकां कित्याक काडलें? गोल्ड मायन म्हण सांगपाक लागलें. एज पर एग्रीमेंट आमकां ताका 40 टन दिवपा आशिल्ले, पूण ते 40 टन जायना म्हण तो ओल्ड वेस्ट आहा ती मिक्स करून ताचें कंपोस्ट करून तो विकतालो. आमी ताका 1 रुपया फारीक करना. प्लांट घालपाकूय कंपाऊंड वॉल सुद्दां नासलो तेन्ना, ताणें बांदिल्लें, कोमॅक्सान बांदिल्लें कंपाऊंड वॉल. आनी ओल्ड आनी न्यू वेस्टाचो कंपोस्ट करून तो महाराष्ट्रान बी वचोन विकतालो. तेणी गोवा गव्हर्मेंटाक सुद्दां कितलेशे हें केलें, रिक्वेस्ट केलें की आमचो कंपोस्ट घे म्हणून, पूण घेवना. एक्चुअली गोवा गव्हर्मेंटान घेवप आशिल्लें. सो ताका काडलो गोल्ड मायन काडटा म्हण, बिकॉज ही वॉज रिमुवींग ओल्ड कंपोस्ट. आनी तोच मागीर गोल्ड मायन आहा तो हांगा SGPDA मुखार फार्माक जावं SGPDA होलसेल फीश मार्केटान 75 lakhs दिवन शिफ्ट केलो. ताजे उपरांत अगेन हांव चेअरपर्सन जालो 2009 आनी एक हें काडलो, फंड्स अलॉट केलो 3.23 crores आमचो क्लाउड आल्वारीस.
ताणी एक हें दिल्लें प्रपोजल दिल्लो आपण क्लीन करता म्हणटे ओल्ड डांपाचो 4.6 क्रोजाचो. सो 2.23 क्रोज ताणें दिले आनी तेजे बरें एक कमिटी दिली टू फॉलो कोडल प्रोसिजर्स. आतां पळय कमिटी दिता टू फॉलो कोडल प्रोसिजर आनी व्हडले आहा तितून सगळे चीफ इंजिनियर चीफ आर्किटेक्ट चीफ सगळे चीफ आहा तितले आसले पूण चेअरपर्सन नाशिल्लो. समजा हांव तें चेअरपर्सन. सो आनी हे मिटींग करतात एवरी मंथ मिटींग जाता पूण तांकां आयडिया मेळना तें कशें दिवपाचें कित्याक क्लाउड आल्वारीस इज नॉट अ कॉन्ट्रॅक्टर. जेन्ना तूं कोडल फॉर्मेलिटीज म्हणटा इट इज अ टेंडर एन टेंडर फ्लोट केलो जाल्यार देखून तो कोट करपाक शकना बिकॉज इज नॉट अ दिस थिंग. हें जाता जाता म्हण आमी मागीर कित्याक फायनली ब्रीक बॅट्स आमकां येताले इलेक्टेड कावन्सिलर. मागीर आमी एक जलंधर ताजें हें हाडून आमी टेंडर हें केलो इनवायट केलो एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट हें केलें RPF काडलो आनी जेन्ना हें दिवपा आशिल्लें एवॉर्ड दिवपा आशिल्लो थंय बी हो इंटरफियर जालो. हाय पावर कोऑर्डिनेशन कमिटी म्हण काडली आनी जो क्वॉलिफाय जायना आसलो ताका काडून तें कॉन्ट्रॅक्ट दिलो. समजलें. ओके दिल तें दिलें एटलिस्ट काम पूण करून घेवपाक आशिल्लें. तो सोडटा 50 कोट्याचो दोंगर सोडून गेलो. नियरली मोर दॅन 50 क्रोज आतां ते बायो रिमेडिएशना म्हूण मोडल्या. मोर दॅन 12 to 15 क्रोज ऑलरेडी फारीक केल्ले आहा आनी अबावट 30 क्रोज मोर दॅन 35 क्रोजां सुमार आर्बिट्रेशन चलता. आज नाल्यार फाल्यां ते म्युन्सिपालिटीचे येवपाचें आसा. आर्बिट्रेशनाचेर आज पासून कोण उलयना. हें केन्ना तरी खंयचे एक कावन्सील आहा तेन्ना त्या टायमार येतलें आनी मागीर कॉम्प्रोमायज म्हणटले आनी तें पयशे हें जातलें. सो हे भाशेन चलता सगळें. सो ताका हेंच ना ओके चल हांव हें मुगेल उलयतां. तुजो मल्टी स्टोरेज पार्किंग कॉम्प्लेक्स आर्थूर आसतना तेणी हें घातलें फावंडेशन स्टोन घातलो जालो. ते सोडना घालतात. हय तेच गार्बेज हाडून घातलें. सो ताका नाका दुसऱ्यान कितें केल्लें इनसेक्युरिटी आहा ताका क्रेडीट मेळ्ळा. अरे आमी कितें म्हणटा ओके इवन आमी पार्किंग हें केल्लो प्रपोजल घातिल्लें जोकी आलेमांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना आनी दिगंबर चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमी प्रपोजल दिलें 2 पार्किंग लॉटाचे एक फीश मार्केट ओल्ड फीश मार्केट आनी एक ओल्ड बस स्टँड. आनी ताणें आमकां 20 क्रोज सँक्शन कर म्हण हें केलें आनी ताका डबल विचारलें पळय मागीर चेंज जायना ना म्हणपाक लागलो. आनी मागीर आमकां लेटर येता आमी तुमकां सँक्शन करपाक शकना म्हण. टेस्ट करपा खातीर परतून आमी एक रेजोल्युशन घेतलें बरें आमी करना आमी तुमकां दिता लँड तुमी करा जालो जावना. सो हे भाशेन हें पॉलिटिक्स आसा मडगांवचें. सो तूं हें जर म्हणटा मडगांवच्या लोकांक हें कांय खबर ना तर मडगांवचे लोक मागीर आवाज कित्याक काडना. ते मडगांव कितें आसतालें कोणाक तो उलोवपाक एक हें दिनाशिल्लो. तूं सपोज उलोवपाक लागलो इमिजिएटली तो तुज्या हातार हात घालून तुका तोंड करतालो. समजलें ही तेगेली पयलींची स्टायल. आतां इवन इलेक्शना टायमार हांव सांगता आनी हांव लोकांक सांगत आसा आतां जो पार्टी डिफेक्ट जावन BJPन गेल्लो तो जे काँग्रेस ट्रेडिशनल वोटर्स आहा तेंच्या घराक वयता पळय तूं म्हाका फॉर करना जाल्यार जाता पूण एगेन्स्ट करनाका तूं घरा राव तूं म्हाका वोटूय मारनाका म्हणटा तूं वोटूय मारनाका पूण म्हजे एगेन्स्ट कॅम्पेन करनाका म्हळ्यार कितें जाता जो ओपोनंट कॅन्डिडेट आहा तो वीक जाता कित्याक तेगेलो जो सपोर्टर आहा तो भायर येना न्ही आनी तो मडगांवच्या आमदारा कडेन कितलोसो आसता फोर्स. सो हे भाशेन ते पॉलिटिक्स आसता. तो इमिजिएटली तूं जेन्ना उलोवपाक लागता तुका तोंड करपाक सोदता तूं उलयनाका. सो त्या कारणां लागून लोकांक हें भितर कितें चलतालें तें खबर नासतालें. आज जेन्ना आमी शॅडो कावन्सील स्टार्ट केलें ते उपरांत साकून आमी एक इश्यू कंटिन्युअसली काडीत आसा. 18 lakhs गेले आतां जो स्टाफ हें गेलो. आज पासून दिगंबरान एक उतर कित्याक काडना ताजें. आज पासून तो अरेस्ट कित्याक जायना. हे 18 lakhs हांव हें चलता ते प्रमाणे म्हाका दिसता हे 18 lakhs गेले उदकान. आज पासून ताणें कसलोच एक्शन घेवना. ताजोच कावन्सील आसा आनी कोणा कावन्सील आसल्यार बोर्ड जाता आशिल्ली. 18 lakhs खंय गेल्या काय. सो ही ओके ही तुगे ब्रेम गेम आतां मातशें कुशीन दवरया. आतां फकत एक तुका लास्ट क्वेश्चन. तूं मडगांवचो नगराध्यक्ष आशिल्लो ताकाय लागून आनीक तूं इंजिनियरींग जाणा म्हण मडगांवांत जर प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय जाल्यार कितें जावपाक जाय. एक म्हणटा सामकें प्रॉपर सायंटिफीक प्लॅनिंग जावपाक जाय. इवन गटराक फक्त 2 वॉल्स आनी बॉटम ना ताका स्टार्टींग पॉयंट ग्रेडियंट एक जालो स्टार्टींग पॉयंट आहा दिलो नॅरो एज इट प्रोग्रेसीस उदक प्रोग्रेस जाता तो रूंद जायत वचपाक जाय. समजलें आनी कितें जाता 50 सेंटिमिटर गटर तो खंय आसूं समजलें. सो हें जायत आसा. ओके दुसरी हें सांग तुका फ्लडींग जावपा कारण थोडे सिटी भितर आतां रोडाक हॉटमिक्स घालीत रावल्या. तो रोड वयर जाला आनी ते सकयल गेला. आयक सांगता रोडाक हॉटमिक्स घालीत रावला. सो रोड वयर जालो तो गटरूय तितलो डीप जावपा नाका आसलो. गटर तितलो डीप जावपा जाय आसलो
पूण नेक्स्ट टायम जेन्ना तो रिपेर करता रिकन्स्ट्रक्ट करता तो गटरूय वयर येता सो तूं फाटल्यान आहा तो भितर उरला सो तुगेले कंपाउंडान नक्कीच सुद्दां उरलेंच सो हे सगळे प्रॉब्लेम्स पळोवपा जाय रोड वाडटा तेन्ना तुका गटरूय तुगे त्या बॉटमाचेर हें आसपा जाय न्ही नाजाल्यार तुगेलें उदक गटरांक कशें येतलें कितली बिल्डींग आमची म्युन्सिपालिटी सायडीन सुद्दां आमगे ते मोळे फार्मासी बी आहा ते नियरली 1.5 फूट सुमार वयर आहा सगळें मुखार मुखार त्याय शॉपान उदक वचपा लागतलें सो सायंटिफीक प्लॅनिंग मेन म्हणटा जाय समजला गटर म्हळ्यार बेस्ट हें करप न्ही गटराक सुद्दां सायन्स आसा सो ते सामकें प्रॉपर प्लॅनिंग करून प्रॉपर फ्लो हें करून समजला खंयच्यान आतां आमचे हें आसा हिल्सांतल्यान कशें उदक येता सो कितलो वॉल्यूम येता उदकाचो हो सपोज एक्चुअल स्टडी जावपा जाय हें स्टडी जायना आमचे कडेन आनी फक्त मिन्स हॅपेजंटली ड्रेन्स जावं नाला जावं थंय कन्स्ट्रक्शन जाता सो हें प्रॉपर सपोज स्टडी करून हें केलें गटर सिस्टम प्रॉपर केलो जाल्यार हो प्रॉब्लेम जावच ना सो हे आशिल्ले आमचे सावय कुतीनो सांगता तशें की मडगांवाक प्लॅनिंग आसा काय ना हो प्रश्न आहा कारण अशें म्हणटात की आतां मडगांव हे पुराणी दिल्ली दिसपा लागला आनी फातोर्डा हे नवी दिल्ली दिसपा लागला अशे तरेन म्हळ्यार तूं जेन्ना आमचो मडगांव खंय सोंपता आनी फातोर्डा खंय सुरू जाता हे आतां लोकांक कळटा अशे तरेची टिका जावपाक लागल्या आनीक एक म्हणटा ते मडगांव हे एक इतिहासीक म्हत्व आशिल्लें शहर ताका लागून ताजे जे ताका पारंपारीक जो हे आसा व्हॅल्यू आसा तो उरपाक जाय मडगांव हे नांवाजिल्लें शहर आनीक मडगांव साकून कितल्योश्योच सामाजीक चळवळी उबी जाल्यात हे सगळें लक्षांत धरून मडगांवाक प्लॅनिंग करता आसतना मडगांवची सगळी परंपरा मडगांवची हे लक्षांत घेवन करपाक जाय दुर्दैवान तशें जाल्लें दिसना सो आतां ह्या पावसान अशें म्हणपाक जाता की कांय प्रमाणांत आमच्या प्रशासनाचे दोळे उगडल्यात अशें म्हणपाक जाता आतां तरी हे हातूंतल्यान कितें तरी बोध घेवन मडगांव सुदारचें इतलेंच आमी हांगा मागपाक शकतात विसरतले पावस कवर जातकीर विसरतले नेक्स्ट पावसा परतून उगडास येतलो सो ताका लागून नाल्यार एक तर लोकांनी आतां भायर सरचें लोकांनी भायर सरपा मोस्ट इम्पॉर्टंट सारकें लोकांक जागृत रावन भायर सरल्यारूच प्रेशर ग्रूप आसले शिवाय हें जावचें ना मडगांव सुदारचें ना सो हे आतां आमी चर्चेंतल्यान जो आयला सूर आयला तातूंतल्यान एक नाजाल्यार जर प्रशासन जर जाग्यार ना जाल्यार लोकांनी त्या जाग्यार हाडपाचें काम करचें इतलेंच आमी मागतात आनी की आमच्या सांगतात एकच आमच्या हातूंतल्यान ही चर्चा करपाचें एकच कारण कोणाचेर टिका करपाचें हातूंतलो हें नाशिल्लो मेन म्हणजे तें मडगांव सुदारपाक जाय आनी ते सगळे मडगांवकारांक दिसता आसतलें की मडगांव सुदारपाक जाय म्हणून सो तितलें जावचें इतलेंच आमी मागतात आनी ही चर्चा सांगतात सावयो देव बरें करूं आनीक सगळे जे आमचे पळयतात तांकांय देव बरें करूं पळयत रावत गोमंतक TV